कोटी 5 लाख इज द टोटल कॉस्ट ह्या बसीचो आसा आनी लोकांक लक्झुरी बस मेळिल्ली आसा. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन गेली कित्येक वर्सां जे गरीब जनता आसा गांवांतली तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर चालू केल्लो. इतलेंच न्हय, ती भुरगीं जी शाळेंत वता इस्कॉलांत वता तांचे खातीर कमीत कमी खर्चान ही योजना तांचे पर्यंत पावोवपा खातीर आनी जे इवन लॉस आसून सुद्दां त्या भुरग्याच्या किंवा त्या गांवांत वचून ती भुरगीं इस्कॉला पावप कॉलेजी पावप हें तिचें ध्येय धोरण सिनियर सिटीजनां 50%नान हें करप आनी आतां तर परत 50% सगळ्यांक दिवप अशें धोरण आखून ही योजना चालू केल्ली आनी ती बरे तरेन जाल्ल्या. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन फुडल्या काही वर्सांत नवे बस स्टँड म्हणजे जाका आमी एअरपोर्ट म्हणटा तशें बस पोर्ट तयार करपाचें थारिल्लें आसा. तातूंतल्यानूच आमचो हो फोंडेच्या बस स्टँडाचो विकास जातलो. नॅशनल हायवे जेन्ना NH 4A कंप्लीट करतली तेन्ना हाजो अलायनमेंट चेंज करून आमी हो जो बस पोर्ट तयार करपाक सोदता तो बस पोर्ट तयार करून लोकार्पण बेगिनात बेगीन जातलो हें पळयतलो, कारण फोंडेकारांक ताची गरज आसा.